भारतीय नागरिकत्व कायद्याच्या बाबतीत अज्ञानी असलेल्या गोंयकारांक विरोधकांनी भडकोवपाचो प्रयत्न करचो न्ही, मुख्यमंत्र्यान परतून एकदा आवाहन केलें. जाल्यार मडगांवां गोवा वुमन्स अगेन्स्ट एनआरसी अँड सीएएन मोदी सरकाराच्या निर्णयाचो निषेध उक्तायलो. जो प्रधानमंत्री देशाची राज्यघटना उखलून धरिना तो देशांतल्या नागरिकांक राखण कसली दितलो असो प्रस्नय तेंच्यांनी विचारलो. पळयात. सीएए, एनआरसी आणि हेर विशयांचेर चर्चा करपा खातीर मंगळारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळाची बसका घेतली. मिटिंगे उपरांत मुख्यमंत्री, मंत्री आणि आमदार सीएएचेर मिडिया कडेन उलयले. पळयात. जो इंडियन सिटीजन आसा, जो गोवन सिटीजन आसा, तेजें नागरिकत्व रद्द कोणूच करिना. ओके, सीएच्या अंडर म्हणजे दोज वर रिफ्युजी किंवा जे थंयसरले हिंदू आसतले, थंयसरले क्रिश्चन आसतले, शीख आसतले, इसाई आसतले, जैन आसतले, पारसी आसतले, ह्या लोकांक 2014 पयलीं जे आयल्या तांकां परत एकदां नागरिकत्व दिवपा खातीर सीए जो आसा पळय वो अमेंड केल्लो आसा, पास केल्लो आसा. सो दॅट म्हाका दिसता ताका लागून खंयसरूच गोंयकारांनी भिवन वचपाची गरज ना. म्हणून काही लोकांक ज्या विशयाचेर नॉलेजूच ना, जाका खबरूच ना, तांकां भडकयले वयता अशें म्हाका दिसता. तर ती पॉलिटिकल पार्टी आनी बाकीच्या सगळ्यांनी ह्या बाबतीत अननेसेसरी लोकांच्या मदीं कन्फ्युजन जे आसा हे क्रिएट करचें न्ही. Yeah, and it's a very clear cut. Our government has done a fantastic thing. Honorable Prime Minister along has done a very good thing. It's for the few people who are stateless. They are na angai na. So and they're being persecuted. They're being vandalized. They're being ill-treated. So they are given an opportunity to come and yeah. And why? See, those are Muslim states. Muslim will never want to come here. So these few people from 70% come 3% are welcome in our country. आमकां हांगासान दाणयतले जे हिंदुस्थानाचे तसलें कांयच जावपाचें ना आनी जे हिंदुस्थान आहा ते हिंदुस्थानानूच रावतले हांकां कळप डावट. मंगळारा मडगांवां पालिका इमारती मुखार गोवा वुमन्स अगेन्स्ट एनआरसी अँड सीएएचे वतीन सरकाराच्या विरोधात रॅली काडून सरकाराचो निषेध केलो. हे रॅलीत सगळ्या धर्माची बायलां आसलीं. एनआरसीच्या निमतान भाजपा सरकार धर्मीक भेदभाव करपाक फुडें सरला. तुम्ही श्रीलंकेतल्यान अल्पसंख्यांकांक न्याय दितले हय? तुम्ही पाकिस्तानांतल्यान जांकां मुसलमान मानिनात अशा अल्पसंख्यांकांक न्याय दितले हय? असे प्रश्न आंदोलकांनी विचारले. पळयात तेंचे म्हणणे. CAA combined with NRC. Only CAA was not a problem. It is not that we want the Muslims of the Pakistan to come to India. We are not protesting because Muslims are excluded. It is not because of this. It is because there has been discrimination done when a law has been passed, and a discrimination on religious lines. People coming from Bangladesh, Pakistan, and these three countries which he has chosen. In these three countries he has chosen, he is saying the minorities in those countries are persecuted. If the minorities in those countries are persecuted, why didn't he show courtesy to the minorities in Sri Lanka? Yeah. Why not? Yes. And there are Muslims in Pakistan, Shia Muslims, Ahmadis. They are being discriminated. They are not being treated as Muslims in Pakistan. Why they are not given justice? Why are they not considered into this? Because of Pakistan, we are Indians. We have nothing to do with Pakistan. Why within a night a law wasn't passed, a stringent law wasn't passed to punish the rapist? When the women were burned, when the women were burned alive, was this the necessity? Now tomorrow they expect us to stand in long queues, leaving our profession, leaving our homes, leaving our children, leaving our students. Isn't this an harassment? Isn't this an infringement of human rights? And the constitution is being violated. The article of the constitution, I uphold the constitution. And when the constitution itself is not upheld by the prime minister, what security and safety can he grant to the Indian citizens? आज आमकां हिंदू भाव, क्रिश्चन भाव सपोर्ट करता. कित्याक एक ह्युमॅनिटरी ग्राउंडाचेर की आमी जेन्ना आमचो देश आजाद जालो, आमी इंडिया बरोबर आशिल्ली, आमकां जाय आशिल्लें जाल्यार आमी तेन्नाच पाकिस्ताना कडेन गेल्ले. आमी पाकिस्तान न्हू, आमी इंडियन. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया आणि मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत.